सांकवाळ पंचायत घराची अवतिकाय जाल्ल्यान ती केन्नाय मोडूं येता। नव्या पंचायत घराचे बांदकाम वेगळेच चालीक लागतले। ह्या वाठारांत ड्रग्स वेव्हार वाडल्यात। थव्या पुलिसांक ते विशीं कळयतले। सरपंच गिरीश पिल्लयान सांगले। पळयात पुराय बातमी। सांकवाळ ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आयतारा जाली। हे ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। वाठारात ड्रग्साचे गुन्हा वाडत आसा, ताजेर थळाव्या पुलीस अधिकाऱ्या बरोबर उलोवप करतले अशें सरपंचान सांगले। ते भायर आदले पंचायत घर जे मोडपाक पावला, थोड्याच काळा भितर नवे पंचायत घर उबे जातले अशेंय सरपंच गिरीश पिल्लयान सांगले। आयकात। मेन म्हणल्यार आनी एक मुद्दा म्हणल्यार मेन खूप जाण विचारपाक लागले की आमी पंचायत घर आमी मंथली आमी 36,000 तांकां पे करता, रेंटाक कित्याक रावता। आमी तांकां सांगलें तांकां सो की ओल्ड जे पंचायत घर आशिल्लें अरावंड मेनी इयर्स बॅक ते पडपाक पावल्ल्या। सपोज फाल्यां कितें इन्सिडंट जालें मागीर लास्ट ब्लेम पंचायतीक येता, ताका लागून आमी कितें सांगलें ते थोडे दिसान आमचे पंचायत घर येवपाचें। आमी न्यू ऑलरेडी आमचे लँड आमकां दिल्या फ्री ऑफ गिफ्ट मेळ्ळ्या, तेजे आतां अप्रुवलाक आमी धाडले, फायनल स्टेजीचेर पावले आमच्या पंचायत घराचे। म्हणून गव्हर्मेंट इज गिविंग अस 3.5 CR एज फ्रॉम दीन दयाल स्कीम एंड प्लस आमचे पंचायत फंड आमचे अराउंड पंचायत हॅविंग समथिंग 13 to 14 crores रुपया आमचे कडेन आसा। सो आमी ते दोन्ही ते फंड प्लस आमचे फंड धरून आमी बेगीनचे बेगीन म्हणजे आमचे लास्ट स्टेजीर आतां पावले पंचायत घराचे। म्हणजे बेगीनचे बेगीन आमी पंचायत घरात स्टार्ट करपाचें आनी एक अशें की स्टार्ट केलें की कोणी कितें म्हणून पंचायत घराचें इनॉग्रेशन 4-5 फावटी आमी केन्ना म्हाजे टायमान तर हांवें केन्ना इनॉग्रेशन करूं ना। फर्स्ट टायम करता कित्याक वी डिडंट हॅव अ लँड, आतां आमकां लँड मेळ्ळ्या प्लस आमचो बरोसो एक प्रोजेक्ट आमी रेडी केल्ल्या। बेगीनचे बेगीन म्हाजे मानान कितें आहा की बेगीनचे बेगीन ते प्रोजेक्ट करपाचें आनी ते गांवां लागून एक बरोसो एक पंचायत घर म्हणजे विदीन 1 year तरी करपाकूच जाता। ते हिशोबान आमी एक पाटी आमी फावंडेशन स्टोन घातले की नेक्स्ट एक काम चालू जावपाक, ते हिशोबान आमी टेंडरिंग करतलो। मजगती सांकवाळ कला भवन आसा, तातूंतल्या ऑडिटोरियमाक कोंकणी तियात्रिस्ताचें नांव दिवचें अशें पावलो सॉझान ग्रामसभेत निविदा भेटयली, जी पंचायतीन मानून लेगीत घेतली। आयकात। लागून प्लस आमचे गांवचें कॉन्ट्रिब्युशन जे गांवच्या बसत तेणें जायतें केलां, ताचो एक आमचो आय कॅन से इज अ ओरिजिनल सन ऑफ सॉयल। ह्या मनशाक आमी उगडास खंय तरी उगडास इतिहासान तसो उगडास उरपाकूच जाय। सो ताकाच लागून हांवें आयज ग्रामसभेन प्रपोजल घायला आनी ग्रामसभेन प्रपोजल पास करून बाय घेतला। तो हो कला भवन, आतां ते कला भवन नांव आहा तेका सांकवाळ कला भवन, तेचो एटलिस्ट भितरलो ऑडिटोरियम आतां मडगांव आमचें रवींद्र भवन कशें आसता, भितर आमचो एक तियात्राचो ऑडिटोरियम आहा, तेका कोंकणी तियात्रिसाचें नांव दिलां। ऑन सेम लायन म्हाका दिसता आमचे ह्या सांकवाळ कला भवनाचो ऑडिटोरियम आहा, एटलिस्ट तो ताच्या नांवान भेटोवचो आनी ताचो आमी उगडास तेचें नांव आमी त्या ऑडिटोरियमाक घालचें। जाल्यार MRF कोयर प्लांटात वोल्या कोयराक उजो लागप हे शक्य ना। ह्या कोयराक मुद्दम कोणे तरी उजो घातला असो दुबाव तुळशीदास नायकान उक्तायलो। हाजेर जाता तितले बेगीन कारवाय जावची अशेंय ताणें ग्रामसभेत मागले। आयकात। कचऱ्याचे पळय मिनस जाल्ले अशें ते अनकंट्रोलेबल आसा। पंचायत हेजेर कंट्रोल सामको करपाक शकना। आमी कंट्रोल करपा खातीर ते MRF प्लांट म्हणून बांदले, पूण थंय खंय तरी आमी फेल जाल्ले आसा। ते 3 TPD 3 tons per day आमी जो पळय केल्लो प्लांट, आमचो कचऱ्याचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो आनी आतां समवट म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टराक काडला जावं ताणें सोडला आनीक आतां न्यू आमी पंचायत सांबाळटा म्हणटा। पूण फाटल्या दिसांनी थंय उजोय पेटलो म्हाका दिसना की तो उजो लायलो काय, ते म्हणटा पंचायत पुलीस कंप्लेनी जाल्लो आसा, तो उजो पेटलो काय लायलो म्हणून कळना। कित्याक उजो जो पळय पेटलो थंय वेट गार्बेज स्टोर करताले। आतां वेट गार्बेज स्टोर करता, वेट गार्बेजीक उजो लागपाक शकना, कोणूच लावपाक शकता ना। हितून कितें तरी काळें बेरें जाल्लें आसा। आतां थंय पळय कोण दिसता तो ब्लॅक लिस्टेड पर्सन, जो सलीम म्हणून आसा ताका फूल तालुक्यान ब्लॅक लिस्ट केल्लो आसा आनी आमच्या पंचायतीन ताका फाटल्या दारांतल्यान हाडला आनी तो थंय कचरा कलेक्शन करता, पंचायत करता म्हणून। सो हांगा खंय तरी इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय। गोवा 365 खातीर हिरू महाले।